आज इतले ट्युरिस्ट येयल्या ट्युरिस्ट कंप्लेना करपाक लागले बिचार शेका ना म्हणून पूण आमच्या गव्हर्मेंटाक पडोवंक ना म्हणून ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक पडोवंक ना आयज ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन तरी कासिनोन लायसन्स मागले सांजचे लायसन्स मेळटा म्हणून सांजचे रोखडें लायसन्स मेळटा पूण आमी आतां जुनाक लागलेले बोवाड मारपाक आमकां शेकां आमकां बेगीन दिया म्हणून पूण कोणाकच पडोंक ना म्हाका दिसता पंचायतीन लायसन्स इश्यू करूंक जाय पंचायतींनी सगळे पंचायतींनी लायसन्स कित्याक एक कंट्रोल करपाक जायना डिपार्टमेंटा कडेन ताका लागून पंचायतीन दिवपाची लायसन्स आनी म्हाका दिसता आमी हेच्या मुखार झगडपाक जाय सगळे शेकवाल्यांनी हाली पंचायताक दिवपाक जाय म्हण लायसन्सां Today they are forcing us to take our own opinion to go to the beach. आज म्हाका दिसता आमी आमचो ओपिनियन घेवपाचो जेन्ना गव्हर्मेंट आमकां रिप्लाय करूं शकना वो कितें सांगूं शकना तेन्ना आमी आज आमचें डिसिजन घेतलें आनी आमी आमच्या हातांनी कायदो घेवन आमी बिचीर वयतले वो जो आमचो सरकार प्रेझेंट सरकार जो कितें करता तो आमच्या गोंयकारां पासत करिना हे कितें करता ते सगळे भायल्या लोकांक करता हे फकत पासींग द बाक म्हणलेल्या भाशेन एकटो मी सांगता दुसऱ्याशीन आहा दुसरो सांगता तिसऱ्या डिपार्टमेंटाच्यान आहा आमचे ट्युरिजम मिनिस्टर पासून म्हणटा आपल्याच्यान कांय ना आपलें कितें करूंक तें केलां सगळे आहा म्हणटा आतां DCZ आल्लेकाराक धरा CMाक धरा म्हणटा इतली मजगती म्हाडा वाडो कळंगुटे आयतारा राती सुमार 8:30 वरांचेर शेकांचे सामान दवरिल्ले 5 खोपींक उजो लागलो खोपींचेर खंय मारणाची कीट पडली 20 लाखांचो फटको बसला म्हूण ताजो अदमस उजो हांगा फोक लायताले दिसर तो फोकाचो हे रॉकेट मारता तें रॉकेट पडलें तेन्ना सांगलें शेजाऱ्यांक कळलें म्हणून ते तावन येयली काल 8:30 वरांचेर मड्डा वाडो भितर कोण दिवाळीची रॉकेटां सोडटाले फायर क्रॅकर्स आनी ती एक फायर क्रॅकर येयली आनी आमचे खुंपीचेर पडली तितून फिशींग नॅट्स बोट्स हे सगळे असल्यो वस्तू शेकाच्यो वस्तू आहल्यो आनी अबावट 5 शेकां उलपली ती 5 खुंपी आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 20 लाख तरी लुसकोण जालेलें आसा तांकां पुडंटा खातीर नरेश परवार आनी श्याम फडते.